मोगाचनो तुमकां सर्वांक दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल देवाच्या उतरांच्या नियाळांत भागीदार जावंक हांव हार्दिक स्वागत मागतां. एक मागण्याद्वारे आयच्या दिसाचो देवाच्या उतरांचो नियाळ आमी आराम करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, जुवांच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत पयल्या वळेरींत आमी वाचता. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवें आसलो, शब्द देव जावन आसलो आनी शब्द मनीस जालो. आनी हातून आमकां स्पश्ट कळटा की तुजें उतार म्हळ्यार तुंच जावन आसाय. तुजें उतार म्हळ्यार तुंच जावन आसाय आनी तेंच तुजें उतार मनीस जावन म्हणजे जेजू जावन ह्या संवसाराक आयलें. आनी तेंच उतार पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्लें, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल लिखिल्लें तें आमकां वाचूंक मेळटा. देखून केदाळा तुज्या उतरांचो आमी नियाळ करता, तुजेच विशयान आमी नियाळ करता. केदाळा तुजें उतार आमी वाचता तेन्ना तुज्याच विशयांत आमी वाचता. आनी केन्ना तुजें उतार आमी वाचून नियाळटा, जियेवंक खुशी व्हरता तेन्ना तुजो जीव आमचें तें वळटा. कित्याक तुजें उतार जावन आसा तें जिवें, तुजें उतार जावन आसा क्रियात्मक, तुजें उतार जावन आसा खरें. पाजले दोन दारींचे तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता तसलें जावन आसा तुजें उतार. देखून जेन्ना आमी म्हणटा शब्द मनीस जालो म्हणजे जेजू जावन आसा तो मनीस जाल्लो तो शब्द. ह्या उतरांक कितलो वेळ आमी दिता, कितल्या चड मापान आमी तें नियाळटा, कितल्या चड मापान ताचो अर्थ समजोवंक आमी खुशी वता, तेन्ना मोगळा बापा तुजीं भुरगीं जावन जियेवच्याक आमकां सलीस जाता, साध्य जाता आनी वर्ती धादोसकाय आमच्या जिवितांत ती आमकां दिसून येता. मात न्ही आमचें जिवीत हेरांक धादोसकाय दिवचें तसलें, शांती समाधान दिवचें तसलें आनी भलायकी दिवचें तसलें, संतोश दिवचें तसलें आनी सुटका दिवचें तसलें जिवीत दिवचें तसलें जाता. हेंच मिसांव तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखल्ल्यांक दिलाय आसता. तुज्या उतरांचो नियाळ करन, ते उतरांत आसलो जीव आमचो करन घेवन आमच्या मुखांत तोच जीव पेल्याक वांडचें वर्तें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत अर्गां दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो आमी सक्कड बरें कन्न जाणां आमी देवाचीं भुरगीं. आमी कोणाचीं भुरगीं? देवाचीं भुरगीं. जल्मल्ल्या आमच्या आवयक आनी बापायक जाल्यार जेन्ना पवित्र स्नान आमी घेतलो, केन्ना जेजूच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरलो मोगाचेनो, तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या. आनी हें केदें व्हरतें भाग म्हळ्यार ह्या विशयांत इल्लो विवर म्हाका दी म्हळ्यार ते विवर दिवंक साध्य ना. कित्याक देवाचें भुरगें जावचें म्हळ्यार, देवाचो भुरगो जावचें म्हळ्यार तें थोड्या उतरांनी विवरण दिवंक जायना. पूण हें जालें कशें गे म्हूण सांगल्यार एका उतरान सांगचें जाल्यार जुवांच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत 12व्या वळेरींत आमी पळयता, कोणें सक्कड जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरलो की तांकां देवाचीं भुरगें जावचें हक्क मेळ्ळें. कोणें जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरलो की तांकां देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क मेळ्ळें. पळया मोगाचेनो, केदें व्हरतें एक भाग आमकां फावो जाला जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्या मुखांत. म्हळ्यार आमी देवाच्याच सारक्या आनी स्वरुपाची जावन देवाचीं भुरगीं जावन आसल्या. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता केदाळा मनीस देवाच्या उतरांक अविधेय जालो तेन्ना आमी सैतानाच्या गुलामपणाक वचून पावल्या, म्हळ्यार ताच्या हाताखाल आमी वचून पावल्या. पूण नेमलेलो काळ येतच देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. आनी जुवांच्या वांजेलांत
तिसऱ्या अध्यायांत 16व्या वळेरेंत आमी स्पश्ट वाचता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. थंयसर बरोवन ना गे देवान असल्या मनशाचो इतलो मोग केलो गे म्हणून. थंय बरयलां संवसाराचो म्हळ्यार ताणें आपल्या पुताक पाठयल्लो मनीस जाल्ल्या हर एकल्या पासून. आनी मनीस जाल्लो हर एकलो देवाचो भुरगो जावंक आनी ताचो भुरगो जावन आसचें हक्क ताणें होगडोवन घेतल्यार ते परत आपणावंक शकता केदळ तो जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरता. देखूनच न्ही जेजून म्हणलें वचा आनी सर्व राष्ट्रांक सर्व परजांक सुवार्ता परगट करा. म्हळ्यार सुवार्ता म्हळ्यार जेजू क्रिस्त, सुवार्ता म्हळ्यार देवाचें उतर, सुवार्ता म्हळ्यार जेजूस, ताका परगट करचें म्हळ्यार बरी खबर आमी परगट करची. शुभ वार्ता, शुभ वार्ते, गुड न्यूज आमी हेरांक परगट करचें. आनी जेजूक आमी परगट करन कोणूय एकलो जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरता तेन्ना ताका देवान कितें फावो केलां जेजू क्रिस्ता मुखांतर तें सक्कर ताका फावो जालें. प्रत्येक जावन सासणीक जिविताचें इनाम, ताच्या पातकांत हांव ताका सुडका, मरणांत हांव ताका बचावे, सैतानाच्या पासांत हांव ताका सुडका, अशें एक संपूर्ण सुडका जोडलेलो व्यक्ती तो जाता. आनी देखून जावन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरचे मुखार. आनी प्रत्येक तरान आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसतना आमी खंयच्या खाणाक आमी आशे जाय, खंयची संगत आमी आशे जाय, आमची आशा कितें जावन आसा जाय, सदांच आमी कितें खायचें पिये जाय आनी ह्या विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो पेद्रूचें पयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार पेद्रूचें पयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार पळय तुमचें तें पवित्र पुस्तक आसा देखून तो उक्तो करा. पेद्रूचें पयलें पत्र काडा आनी तातूंत दुसऱ्या आवस्वराक आमी या. पेद्रूच्या पयल्या अध्यायांत पयल्या पत्रांत दुसऱ्या आवस्वरांत दुसऱ्या वळेरेक आमी या. पेद्रूचें पयलें पत्र दुसऱ्या आवस्वरांत दुसरी वळेर. थंयसर स्पश्ट तरान देवाचें उतर सांगता आमकां मोगाच्या भाव भयणीनो, नवेंच जल्माल्ल्या पळय चीत दिवन आयकाया आनी चीत दिवन ह्या उतर कितें सांगता म्हणलें तुमी आयकूंक प्रयत्न करा. नवेंच जल्माल्ल्या बाळकां बरें, नवेंच जल्माल्ल्या बाळकां बरें आपुट्टू आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया, आपुट्टू आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया. तेन्ना काल जाता अशें बाचावेचे जिणेंत तुमी वाडटल्यात. पळया कितली सोबीत उतरां, कितली दादोसकाय दिवची उतरां मोगाच्या भाव भयणीनो. परतून हांव वाचता, तुमी पवित्र पुस्तकान पळया, पवित्र पुस्तक ना जाल्यार आयका. नवेंच जल्माल्ल्या बाळकां बरें आपुट्टू आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया, अशें बाचावेचे जिणेंत तुमी वाडटल्यात. तर हांव जल्मोन इतलीं वर्सां जालीं, हांवें परतून नवेंच जल्माल्या बाळकां बरें कशें जावचें? सवाल उदेता गी. म्हाका 60 जालीं, 70 जालीं, म्हाका 30 जालीं, 20 जालीं, म्हाका 90 वर्सां जालीं. मोगाचें न्हू हें हांगासर लेखाक येना. देवाचें उतर वाचतना आनी देवा मुखार आमी येता आसतना आमी पयलें उडास दवरचें मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव देवाचो भुरगो. संवसार तुका जाणटो म्हणात, संवसार तुका प्रायसो म्हणात, संवसार तुका व्हड कारबारी म्हणात. हें संवसाराचें दर्शन. संवसार तुका म्हणा ताका 90 वर्सां जालीं, संवसार म्हणा ताका 60 जालीं, 70 जालीं. आनी थोडे फुडें अशेंय म्हणूंक पुरो 60-70 फोंडा भितर म्हणून. म्हळ्यार तुवेंनी जिवोवचें सोड, तूं आनी मरणाक लागीं जालोय म्हूण चिंत म्हणून अशेंय थोडे फावटी खुशालेक वा गंभीरायेनी सांगूंक पुरो. आनी असलीं उतरां थोडे फुडें आमकां दुखल्यांतय जावंक पुरो. आनी हांव खंयच्याकय उपकारा पडनातलो आनी म्हजीं भुरगीं बाळां नात्रां समाज म्हाका म्हातारो प्राय जाली आनी तुजे म्हणटी कांय करूंक जायना म्हणल्या चिंतपांत आमकां पळयत वा तसलीं उतरां सांगात. पूण सत कळीत आसलो मोगाच्या भाव भयणीनो, सत कळीत आसलो तो सदांच चिंता गे हांव देवाचो भुरगो. हांव देवाचो भुरगो म्हणटा आसतना देवाच्या भुरग्यांनी कसलें खाण खायचें म्हणून सेविचें म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. आतां हांवें वाचलें देवाचें उतर कितें म्हणटा, नवेंच जल्माल्ल्या बाळकां बरें, नवेंच जल्माल्या बाळकां बरें आपुट आत्मीक दुदाक मात्र तुमी आत्रेगा. म्हळ्यार आमी केदळा जेजूक सत मानल्या तेन्ना आमी नव्यान जल्माल्या, नव्यान जल्माल्या.
देखून देखून निकोदेमाक जेसून म्हणलें नव्यान जल्मल्या करीत कोणेंच सर्गींच्या राजांत रिगोंक जावचें ना. ताजी तें संवसारी चिंता पाहिलें. तो म्हणटा एक पुटी जल्मल्ल्या भुरग्यान परतून आवयच्या गर्भांत वचून परतून जल्मोंक जाता हें म्हणून. जेजू म्हणटा उदकान आनी आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत तुमी रिगचे नात. म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं जालीं म्हळ्यार देवाच्या सर्गींच्या राजांत आमी रिगल्या. ते रिगाचे जाल्यार आमी नव्यान जल्मोंक वचो आनी आमी पविस्नान घेवन नव्यांत आमी जल्मोन जाला. आनी तशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आवयच्या गर्भांत हांव जल्म घेतल्या भुरग्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक ल्हान आसतना आवय दूद खावयता वय मो खंडीत जावन वय दूद खावयता आनी आमी म्हणटा आवयचें दूद भारी बरें. ल्हान आसतना तेंच ताका काण मेळ्ळां बाटलेंत दुसरें दूद दिवचें न्ही. कित्याक आमी पळयता दुदांत जायतें ना म्हूण आसा. आमी पळयता आमकां आंगडी गेल्यार पॅकेट दूद मेळटा वा दुदाचो पिठो मेळोंक पुरो वा आनी कितें जायत्या रितीनी दूद आमकां मेळोंक साद आसा. पूण आमी तशेंच गोरवांचें दूद आमी अशें व्हड जाल्लीं आमी दूद पियेता जाल्यार गोरवांचें दूद बरें म्हणून आमी थोडे फावटी घरा वचून थांगेर वचून हाडटा. इल्ली वाट पयस जाल्यार व्हडना नाल्यार कोणी आमच्या घरा हाडून दिता. ल्हान बाळशाक आवयचें दूद आपुट्ट खाण ल्हान बाळशाक. आनी हें दूद खेळ्ळीं भुरगीं पळयता आमी पुडपुडीत आनी सुटसुटीत जावन आसतात. थोडे फावटी आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक दूद दिवचें आनी पाटी करचें आसा जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आपूण कांय जिवांत बारीक जायत म्हजी सोबाय कितें उणें जायत भुरग्याक दूद खावयचें जाल्यार हांवें ताजे खातीर थंयच रावचें पडत अशें म्हूण चिंतून त्या भुरग्याक तें काण मेळनासल्या बरी करीत. पूण देव ताच्या भुरग्यांक कितें आपूट आत्मीक दूद खावोवच्यान केदींच फाटी सरिना. ताणें धरबस्तुतरान तें आमकां दिलां. म्हळ्यार देवा ताचें उतर आमकां दिलां. ताचें उतर आमकां दिलां. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां वाडिल्ल्यांक वा सगळ्यांक म्हणजे देवाची भुरगीं जाल्ल्यांक आमकां एक आत्म्याचें काण देवान दिलां ताचें उतर. देखून नवेंच जल्मल्ल्या भुरग्यां बरी आमी आपूट आत्मीक दुदाक लाले जंय म्हळ्यार ना तर आमकां कितें जाता हांव वाडलां म्हाका प्राय जाला म्हाका आनी कालें वाचूंक आसा आनी हांवें देवाचें उतर कालें नियाळूंक आसा म्हाका सकट कळीत आसा आनी म्हाका कांय गरज ना आनी कितें आसल्यार म्हज्या भुरग्यांक नातरांक पणतुरांक शेणतुरांक म्हणून अशें हांव चिंतूंक पुरो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एकलीं देवाची भुरगीं म्हणटा आसतना देवाचें उतर आमकां आत्मीक काण आनी आपूट आत्मीक दूद जावन आसा तें आमकां तें खावन म्हळ्यार तें परत वाचून नियाळून वाचूंक येना बरोवंक येना जाल्यार उतर आयकोन परत आमी आयकोन तांतू वेळ करशिल्लो जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जावन वाडटा. मात न्ही तें वाक्य मुन्नूरून सांगता अशें बाच्यावेचे जिणयेंत तुमी वाडटल्यात. आमकां साबार फावटी सवाल आयला जावंक पुरो म्हाका म्हजी बाच्यावी जाल्या देवान म्हजी सोडवण केल्या आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तो जिणेचो अनुभव हांवें कसो करचो हें सवाल आमकां उदेंक पुरो. थोडी मेळोंक पुरो हांवें मरोन पेटेंत दवरून म्हाका निके पिल्ल्या शिवाय तें म्हजें जिणेंत अनुभव करूंक जायना. साश्णीक जिवीत म्हणलें बाच्यावेचें जिवीत म्हणलें तें ह्या संवसाराक आदेस मागले उपरांतूच म्हण हांव चिंतूंक पुरो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो तशें जाल्लें जाल्यार एक उतार कितें आमकां फटयता गे हांगा कितें बरयलां आपूट आत्मीक दुदाक तुमी आत्रेगा वा तें तुमी दूद सेवन पळयात वा तें दूद तुमी सदां सवलें जाल्यार बाच्यावेचे जिणेंत तुमी वाडटल्यात. आमी सकट कुडींत वाडटे आसा वय मो बारीक मोटे दाटे मोटे आनी थोडो आनी लास्कर कितें कुडींत आमी सकट बाच्यावेचे जिणेंत आमी वाडचें म्हळ्यार कितें देवान आमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत पातकांतले सोडोवन ताची भुरगीं करून घेतल्यांत आनी त्या भुरग्यांक सोबचें तसलें जिवीत आमी त्या जिणेंत वाडचें म्हळ्यार बाच्यावेचें जिणें. ती बाच्यावी आमकां जेजून आपल्या कुर्सार आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटोवन मरणाचे तो जैतेवन जावनच्या मुखांत ताका सत्मांच्या मुखांत तें आमकां ताणें मेळशें केलां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बाच्यावेच्या जिणेंत दिसपट्टें वाडचें म्हळ्यार आमी वाडोवन वाडटना पेल्या की ती बाच्यावेची वाट आमी दाखोवंक आसा दिवंक आसा. तेन्ना कशें हांव बाच्यावेच्या जिणेंत वाडोवन आसा जाल्यार देवाचें उतर दिसपट्टें नियाळन ताजो गुणत समजून तातूंत वेळ करसून तेन्ना हांवें पेल्या की त्या बाच्यावेचे वाटेंत जिणेंत ताका मेतेर करूंक जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितलीं भागी जावन आसा जर तर हर एका दिसा
आपूट आत्मीक दुदाक आमी अत्रेगून तें सेवता जाल्यार दीस पडते आपूट आत्मीक दुदाक अत्रेगून तें आमी सेवता जाल्यार आमी कितलीं भागी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो बाचावाच्या जिणेंत वाटचें म्हळ्यार असलो मनीस म्हजी बाचावी जाल्या म्हणून ह्याच संवसारांत अनुभव करता पळया तो म्हणटा एक कसली ताका पिडा आयली जाल्यार तो म्हणटा म्हाका देवाचें उतर कळीत आसा देवाचें उतरान बरयलां हांव जेजूच्या गाया वरवीं गूण जाला म्हणून पळया ताका तें सत कळीत आसल्यान तो सगळो संवसार ताका पिडेस म्हणा जाल्यार तो कितें म्हणटा हांव जेजूच्या गाया वरवीं गूण जाल्लो व्यक्ती देखून ताका पिडे शिडेची कंत ना तो भियेना तो दीस रात वयसांचो गुलाम जायना वा वखदांचो तो गुलाम जायना कित्याक तो जाणा गे संवसारी दृश्टेन पळयता आसतना हांव एक पिडेस्त आनी भावार्थाचे दृश्टेन पळयतना देवाच्या उतरांच्या दृश्टेन पळयतना देवाच्या भुरग्यांक कितें देवान करून दवरलां तें पळयता आसतना हांव जेजूच्या गाया वरवीं गूण जाल्लो व्यक्ती देखून हांव पिडेचेर जैतेवून जाला एकलो म्हणूंक पुरो आपूण दुर्बळो तें म्हणूंक कारण आसा मोगाच्या भाव भयणी तो संवसारांत हेरां मनशांक कंपेर करता ताका म्हळ्यार सरी करता तशें सरी करचीत ती सूख जावन आसतना त्या दृश्टेन तो दुर्बळ म्हूण चिंता पूण फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या वस्वारांत 19व्या वळेरेन आमी पळयता जेजू क्रिस्त थंय हांव परतून सांगता जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या धराळ संपत्ते वरवीं जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो म्हळ्यार जर तर तुका जेजू थंय नीज भावार्थ आसा खरो भावार्थ आसा तेन्ना तूं ताच्या उतरांक मान दिता कित्याक जेजून परत परत सांगला मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण तेल्याक सर्गींच्या राजाचो अनुभव जायना म्हज्या बापाची कुशी करता म्हळ्यार बापाची कुशी कितें म्हणून जेजून आमकां कळीत केला ताच्या उतरां मुखार त्या उतरांक कोण खाल जाता तें उतर कोण पाळटा तें कोण उतर वाचून नियाळटा तो सर्गींच्या राजाचो अनुभव करता म्हळ्यार देखून सांगला आत्मीक आपूट आत्मीक दुदाक अत्रेगून तें दीस पडते कोण सेवता म्हळ्यार देवाचें उतर कोण सेवता खाता आनी पियेता तो बाचाव्याचे जिणेंत वाडटा म्हळ्यार ताका भोगता गे हांव खंयच्याय बांदपा सारना संवसारान कितें विरोध म्हूण म्हाका आयल्या रे हांव कसल्याय बांदपा सारना म्हजे सक्कट बांदपास देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार मोडून उडयल्या सगळे म्हजे बांदपास देवान आपल्या जेजू क्रिस्ता मुखार मोडून उडयल्यात म्हजी सोडवण जाल्या म्हजी सुडका जाल्या देखून संवसाराचे खंयचेय बांदपास म्हाका आपल्या मुठी भितर दवरूंक शकना मोरणी म्हाका आपल्या मुठी भितर दवरूंक शकना कित्याक मोरणाचेर जैत येवन जाल्ल्या जेजूचेर आनी ताका तसलें जैत दिल्ल्या देवाचेर हांवें विश्वास दवरला जेजूक मोरणांतलो कोणें उठयलो देवान उठयलो देखून त्या देवाचेर हांवें पातयणी दवरल्या खऱ्या देवाचेर आनी कोणा मुखांतर म्हाका हें सस्नीक जिविताचें सोडवणेचें इनाम फावो जालें तें जेजू मुखांतर त्या जेजूकी हांव सत मानता म्हजो सोडवणदार म्हूण हांवें ताका स्विकार केला आनी म्हजें तें जियोवचो तो पवित्र आत्मो ताच्या प्रेरणेखाला हांव जियेत आसतना देवाच्या उतरां प्रमाणे म्हाका जियोंक जाता कित्याक आमी बरें करून जाणाव हाचे पयलें आमी आयकलां मनशाक आसा कूड मनशाक आसा आत्मो मनशाक आसा ताचें मन म्हणलें मनशाक आसा ताची कूड ताचो आत्मो आनी ताचें मन केन्ना आत्म्यांत आमी देवाच्या उतरांत ग्रेस्त जावन आसाव आनी म्हणजे आत्म्यांत आमी ग्रेस्त जावन आसाव आनी ह्या आत्म्या प्रमाणे जियोंक फुडें सरता आनी आत्म्या प्रमाणे जियोवन मोतीन देवची संवसाराची चिन्नां म्हजे तावन पयस करता आनी आत्म्यांत बरोवन आसच्या त्या देवाच्या उतरांच्या जाणवया मुखांतर संवसाराची चिंता कितें म्हज्या मोतीक येता जर तर तें देवाच्या उतरांक ताळ पडना तें हांव पयस उडयतां आनी देवाचें उतर कितें सांगता तें सत मानता तें मानून घेता तें उलयता तें पेल्याक दिता तेन्ना हांव बाचाव्याचे जिणेंत वाडटा तेन्ना हांव बाचाव्याचे जिणेंत वाडटा आमी जाणाव मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक मनशाचें जिवीत तें उतरां वरवीं चलचें कसलीं उतरां तूं आयकताय कसलीं तूं उतरां तूं उलयताय कसल्या उतरांचेर तुजें पातयणी दवरलाय आनी कसल्या उतरांत तुजो भावार्थ आसा हाचेर तुजें जिवीत सरता देखून देवाचें उतर कितें सांगता म्हणून तुका स्पश्ट कळीत आसा जाल्यार आनी त्या उतरांक तूं खाल जाताय जाल्यार
तें उतर तूं पात येताय जाल्यार तें उतर तूं सत म्हणटाय जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो कसले एक सुटकेचें जिवीत हांव जियेता न्ही गे. तेन्ना हांव हर एका दिसा धैर्यान सांगता आज हांवें आपूट आत्मीक दीस येवला. खंय मेळ्ळें सायबा तुका? खंय मेळ्ळें? खंयच्या डिप्प्याक गेलोय? कोणें आण दिलें तुका? खंयच्या डायरी गेलोय? म्हाका इल्लें जाय ना, पवित्र पुस्तकांत आसा. ताच्या उतरांत देवाच्या उतरांत तें दूद मेळटा तुका पिवंक, अपूट आत्मीक दूद. हें कोणेय पियेवेत. हाका कांय 3 वर्सां सकयलो भुरगो 2 वर्सां सकयलो भुरगो सारकें म्हणून ना. हें दूद कोणेय पियेवेत. कोणेय पियेवेत. जात कात नासतना हर एकल्यान हें दूद पियेवेत. आनी कोणाक पवित्र पुस्तकाची देवाच्या उतरांची वळख ना ताका हें दूद हांवें दिवेत, धर्माक दिवेत. गायचें दूद, आंगडीचें दूद आमी कितें हाडीत जाल्यार मोल दिवचें पडत. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां फुंक्याक दिला देवान ताचें उतार म्हणलें हें दिरवें. ताचें उतार म्हणलें हें दिरवें फुंक्याक आमकां देवान दिलां. देखून देवाचें उतार म्हणटा फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. दिया म्हळ्यार तुका कितें जाय देव दिवनूच आसता. तूं तें भियेनाका. तुजें काम देवाचें उतार पेल्याक दिवचें. तुजें काम आपूट आत्मीक दूद तुवें सेवचें. देवाचें उतार म्हणलें तेंच आपूट आत्मीक दूद पेल्याक तुवें वाडचें. ताणेंय बाचावाच्या जिणेंत वाडोवंक आसा. ताणेंय बाचावाचे जिणेंत वाडोवंक आसा. कित्याक ही बाचावी जेजून आमकां दिल्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी हर एकलीं जेजू समोग करता. सोमया सोमया म्हणटा कितें गितां गायता, कितें निमाण्या शुक्रारार रडटा. आनी प्रत्येक जावन प्रार्थीचो काळ येतना आमची भावना कसली थोड्यांच्या तोंडार हांसोत नान जावंक पुरो. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो हें केवल एक भक्तिवंत मनशा बरें हांव जियेल्यार जावचें ना. म्हळ्यार जेजून कितें केलां म्हणलें तूं मानून घेवन तें तुजें करून घेताय गे तेन्ना तूं बाचावेचे जिणेंत वाडटाय. म्हळ्यार तुजी वाडावळ केवल कुडीची जायना, प्रायाची मात जायना, बाचावेचे जिणेंत तूं वाडटाय. आज हें गरजेचें जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक जेजून आमकां म्हळें तुमी पृथ्वीचें मीठ संवसाराचो उजवाड. आज संवसाराक आमी जेजून आमकां दिल्लो उजवाड आमी पेल्याक वांटूंक आसा. आज जेजून आमकां कितें पृथ्वीचें मीठ म्हणलें देवा हेरांच्या जिणेक रूस दिवचें मिसांव आमकां कितें दिलां तें आमी निरंतरी करूंक आसा. आनी हें दुसरें खंय तावन मेळना मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून जुवांच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 31 आनी 32 वळेर वर्सां जेजू म्हणटा आपणाक सतपंतेल्या जू देवांक जेजू म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार म्हजे खरेशीच जातल्यात. त्या आपणाक सतमंतल्या जू देवांक म्हणल्या कडेन म्हजें नांव हांव घालतां, आमचें नांव आमी घालया, म्हजें नांव हांव घालतां वा म्हजें नांव थंय आमी घालया, आमचें नांव घालया. आपणाक सतमंतल्या म्हाका, जेजूक सतमंतल्या म्हाका वा आमी कोण जेजूक सतमंता थंयसर आमचें नांव घालया. आनी म्हणया मोगाच्या भावा भयणीनो कितें जेजू म्हणटा कितें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार खाल जावन म्हळ्यार म्हजें उतर तुमी मानून घेता. इफ यू ओबे माय वर्ड्स म्हळ्यार त्या उतरांक तूं खाल जाताय, मान बागयताय. वय सोमया हांव सत मानता, मानून घेता, हांव जियेता, हें उतर सत म्हूण घेताय तेन्ना तुमी सत जाणां जातल्यार म्हणटा जेजू. आनी मुखारून म्हणटा जेजू म्हणटा सत तुमकां सुटका दितलें. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पयलीं आमी जेजूचे खरेशीच जावया. कशें देवाच्या उतरांक मान दिवन जेजूचें उतर मानून घेवन त्या उतरांक खाल जावन आमी जेजूचे खरेशीच जावया. उपरांत ताचे उपरांत आमी सत जाणां जावया आनी सत जाणां जावन आमी खरी सुटका जोडया. कित्याक तेन्ना मात्र आमकां सुटका. देखून जर तर एकलो कोणीय मनीस ह्या संवसारांत चिंता हांव असले असले बांदपासांत आसा कारण कितें गे म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आशिल्लें सत तो जाणा जावना. वाचलां, आयकलां, साबार पटी ताणें वाचलां आनी आयकलां आनी पूण ताणें सत जाणा जावना. एक विशय सांगची जाल्यार आमी साबार पोटी मोरयेक मान करता. आमी जाणा आदल्या हप्त्यांत आमी मोरयेचें फेस्त आचरण केलें, मोती फेस्त. आमी जाणा ह्या हप्त्यांत आज म्हणल्यार बरें आमी दुखी सायबिणीचें फेस्त आचरण करता. मोगाच्या भावा भयणीनो कसली दूख तिका. दूख तिणें काडिल्ल्या कश्टां खातीर न्ही. तिका दूख इतलेंच भोगता की हांवें देवान कितें सांगलें सक्कड मानून घेतलें. सोडवणदाराक म्हज्या कुशव्यांत हांवें ववयलो, ताका जल्म दिलो, सक्कड हांवें केलें देवाच्या उतरांक खाल जावन. आनी कितेंय म्हज्या जिवितांत सवाल आयलीं हांवें देवाक सवालां घालूनात. अंतस्करणांत ती उतरां हांवें जागोवन दवरलीं. वेळ वेता वेता दीस पाशार जातना त्या उतरांची समजणी म्हाका आयली. ह्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताक मनशा कुळाक
देवान आमकां दिला। हांव हे केवल ल्हानशें हातेर मात तातूंत देवाचे कुशे खालतीमान घाल्ले वरवीं, पूण जर तर तुमी त्या जेजूक खाल जायनात, ताच्या उतरांक तुमी मान दिनात, ताणें कितें सांगलां तें तुमी करिनात, तर मोगाच्यानो कित्याक तुमी म्हाका मान करून कितें फायदो गे म्हणून मोरयो विचारता गे ना। म्हाका भोगता मोरयेचें व्हडलें दूख हेंच जावन आसा। तिणें भोगुल्लें सोंसुल्लें दूख तिणें लेखाक धरिल्लें जाल्यार त्या वेळार जुदेव संस्कृते प्रमाणे लग्न जायनासतना भुरगें जावचें म्हळ्यार कसले एक मारेकार पाताक कसली शिक्षा तांकां राखून आसली म्हण ती जाणा आसली जाल्यार आपले सर्वेस्पराची 4 अंडासी तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण सांगलें जाल्यार ती संवसारी संगतेक बिलकुल भियोंक ना, बिलकुल भियोंक ना। आनी त्यो संगती तिका दुखा कारण जावनात। आज तिका आमी सबार नांवां पैकी दुखी सैबी म्हणून नांव दिता जाल्यार कारण तें दूख केन्ना तिका दूख जाता म्हजे जिणेचे द्वारे, म्हळ्यार हांव जर तर ह्या जेजूक खाल जायना तिका व्हरती बेजाराय भोगता, दूख भोगता। ह्या सोडवणदाराक दिवंक हांवें देवाच्या उतराक खालतीमान घालो आनी ताणें खावणें तावन कुर्सा पर्यंत त्या देवाच्या उतराक खालतीमान घालो आनी इतलें सकट ताणें केलें आनी इतलें सकट ताणें केलें कितेंच ताका बाकी दवरूंक ना। एका घडये म्हणल्या बरी तो आपूण जुजे आनी मोरये सांगता म्हणल्या बरी आवय बापायचो सांगता रावून वेळ ताणें करसुल्लो म्हूण हांव सांगना। कित्याक म्हळ्यार तांचे वटू तो आसुल्लो सुताराचें काम ताणें केलें जाल्यार 12 वर्सां आसतना देवळान तो भायर सांडून गेल्लो म्हूण आमी वाचता वय। पूण जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो ताच्या मोतींत काळजांत आत्म्यांत एकच कितें हांवें देवाची कुशी करी जाय। म्हाका देवान तें आमी सांगूंक धाडा नाल्यार 12 वर्सां आसतना तो कशें सांगूंक लागलो तुमी कित्याक म्हाका सोदूंक पडल्यात, हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसा जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात गे म्हणून कित्याक जेजू अशें सांगता। वय मोगाच्या भावा भयणीनो तो देवाची कुशी जाणा जावन तेंत जिरोवन म्हणल्या बरी तो जिवन आसलो ताका आनी तो तयाराय करनासलो मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत कसलें येवजन देवान म्हज्या हातीन दिलां तें हांवें जारी काडूंक आसा। एक ल्हानशें घडीत ताज्या जिवितान घडून गे देवाक आविदाय जावन सरलें। वय गी मोगाच्या भावा भयणीनो वय कित्याक तो विधेयत जावन गेलो कित्याक देवाचें येवजन जारी येचें। तर ह्या जेजूक आमी जर तर ताच्या उतरांक आमी मान दिना त्या उतरांत जीव आसा सत आसा तें क्रियात्मक जावन आसा त्या उतरांक आमी शीत दिना जाल्यार कितें ताणें आमकां दिलां तें आमी अनुभव करिना न्ही म्हणून मोरयेक बेजार जाता। त्या खातीर ती दूख पावता देखून ती म्हणटा म्हजो पूत तुमकां कितें सांगता कितें ताणें सांगलां तें तुमी करा। तो जावन आसा मोरयेक आमी दिवचो व्हडतो मान। तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी कितलीं बागी जेजू वरवीं आमकां कितें मेळोंक ना, कितें खंयचेंय तुमी सांगा हें म्हाका मेळों ना तें म्हजी जाप सूख जावन आसा सारकी जाप पवित्र पुस्तकांत आसा तें तुवें समजूनाय तें उतर तुका मेळ्ळो ना देखून तूं म्हणटाय हें म्हाका मेळों ना। जेजू आसलो जाल्यार म्हजी भलायकी कित्याक बिगाडल्या म्हणटाय जाल्यार थंयसर जेजून तुका गूण केला म्हणलें तुवें कळीत जावना। जेजूच्या गाया वरवीं तूं गूण जालाय म्हणलें तें उतर तुका मेळोंक ना देखून तूं अशें चिंताय। हांवूय चिंतून आसलो हांव भलायके वंतो पूण खंयच्या खातीर गे म्हळ्यार हांव चिंतलो म्हाका देवान रचला देखून हांव भलायके वंतो कित्याक म्हाका कुडीचे हर एक विश्व ही एक मांडावळ देवान घाल्ली देखून कालें हांव चिंतलो हांव भलायके आनी हांव अशेंय चिंतलो गे हांवें जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरला न्ही गे देवाचो भुरगो हांव जाला देखून हांव भलायके वंतो देवाच्या भुरग्यान पिडेन कशें बसचें म्हूण पेटचें म्हूण आनी अशेंय हांव चिंतलो गे हांव जेजूचें मांस आनी रगत खाता एवकारिस्तांत देखून तें जेजूचें मांस आनी रगत केल्ले उपरांत हांव पिडेस कसों गे म्हणून आनी अशें हांव चिंतलो गे तुमी देवाचें मंदीर देवाचो पवित्र आत्मा तुमचें तें बिडार करता म्हूण तुमी नेणांत की म्हणून पळयना पवित्र पुस्तकांत तशेंय चिंतलो तर हांवें कशें पिडेन पडचें म्हणून आनी की मुखार वेताना देवाचें उतर आयकता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आनी एक व्हडलें सत म्हाका पवित्र पुस्तकांत त्या दाळाचो बरोवन घाल्लें तेंय मेळ्ळें कितें आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर कुर्सायलेले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयलीं ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात म्हणून। आनी हे म्हणटा आसतना म्हाका भोगलें गे थर पिडा म्हणली विशयत ना कसली मारेकार पिडा हांव हें उतर तूं भावार्थान सांग तें मानून घे पिडा धांवली कसलो रिपोर्टी तुज्या विशांत येवन दी भावार्थान परत तोंडांत उसान कानाक आयकोनचें बरें तूं हें उतर सांगताय आनी तुका ती भलायकी तुजी जाली कित्याक म्हळ्यार हें उतर भलायकेन आसल्ल्यानी परत सांगिचें मोगाच्या भावा भयणीन उडासोर हांव सांगता हें उतर भलायकेन चड भलायकेन आसल्ल्यान चड पोटी सांगाचें कित्याक तूं भलायकेन आसूं कारणच जेजू तुज्या खातीर गायल्ल्या वरवीं केवल कुडीची भलायकी म्हणना आत्मीक भलायकी दोनी आमकां दिवच्या खातीर जेजू गायल्लो गंभीर तरान
गायनातलो जागो ताच्या कुडीन नातलो हर एक पोटी देवाचे उतार दिता आसतना हे उतार म्हाका उडास येता मोगाच्या भाव भयणी हांव तुवें कसलें एक सत आसा ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात म्हणून तो आमच्या खातीर गायल्लो त्या गाया वरवीं ताणें आमकां गूण केलें आनी आमी सूख कितें आमी सूख मागणें करता म्हळ्यार ताका 5 गाय जाल्ले म्हणून 5 गाय न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो परतून हांव उडासा काडटा जायते ताका गाय जाल्ले किर्तन 22 वासा आनी जेरेमिया 50:2 अवस्वार 14व्या वळेरींत बरयलां ताका मनशाचें रूपूच नातिल्लें मनशाचें रूपूच नातिल्लें मनशा रुपी तो दिश्टी पडलो आयलो देवाचें उतरच म्हणटा पाताक एक सोडून हेर संगतीन आमचे बरीच तो जियेलो म्हणून आनी त्या जेजूक मनशाचें रूप नातलें खंय तर तुमी चिंतून पळया तसो विद्रूप तो जाला जाल्यार खंयच्या मापान तो गायला कितले गाय ताका जाल्यात कितन 22 म्हणटा ताजी कूड उदका भशेन वतली ताजें काळीज मेणा भशेन कोडोन गेल्लें ताजी हाडां एकामेका सुटोन गेल्लीं कित्याक हांव हें सांगता परत की म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो केदळ हांव म्हणटा जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता म्हणून तेन्ना ते गाया विशयांतलो उडास काड कित्याक तें मोलादीक वकात मोगाच्या भावा भयणीनो त्या गाया विशयान इल्लो नियाळ कर 5 गाय म्हणनाका वा आनी कितेंय म्हणनाका तुजेंसी सांगो सांगनाका इतले गाय जाल्ले म्हणून जेजूचे गाय नियाळ खंयच्या रितीन तो गायला आनी तेन्ना आमकां समजतलें मोगाच्या भाव भयणीनो खंडीत जावन हांव गूण जालें हें हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार आमी दीस पडटें आपूट आत्मीक दुदा कातरेजे म्हळ्यार उतार आमी देवान कितें सांगलां देवान ताच्या उतरांत आमकां कितें सांगलां म्हणलें आमकां कळीत जाल्ल्या वेळार ते परत म्हज्या तोंडांत हांव उसारल्या वेळार त्या उतरांत असो जीव म्हजो जाता देखून हांव म्हणटा आसा दीस पडटे आमी आपूट आत्मीक दुदाक मात्र आत्रेगा म्हळा त्या दुदाक मात्र संवसाराची पोकळ उतरां आयकनाकात बिया कारणकाची उतरां तुमी आयकनाकात आनी खंयचे माध्यमांत आनी कोणी कितें उतरां दितात ती उतरां पळोवन भियेनाकात मोगाच्या भाव भयणीनो कोण भियेवन जियेल्लो आसा कोण धैर्य घेतिल्लो कितें मरण पावलो आसा म्हणजे भे आमकां मरणा कोण पायता भे आमकां नासा कोण पायता देवाचें उतर स्पश्ट सांगता देवान आमकां भियाचो आत्मो दिवना धैर्यादीक मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला आनी संवसारांत आसचे आत्म्या प्रास आमचें तें असो आत्मो बळिश्ट म्हूण तेंय बरोवन घालां देवाच्या उतरांत तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमचें तें असो आत्मो मोगाळ धैर्यादीक आनी स्वनियंत्रीत त्या आत्म्याच्या बळान आमी जियोवचें आनी त्या आत्म्याचें खाण जावन आसा देवाचें उतार दिसान दीस त्या आत्म्याचें खाण आमी सेवया देखून जेजू म्हणटा म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सतमानतो तो केदींच थानेवचो ना म्हळ्यार दीस पडटे आमी ताका जेजू सतमानून ताचें तें आमचो आसो भावात जीव करन ताचें उतार परत उसारन नियाळन जियेवन जिरोवन झरोवन आमी येत आसतना जेजूचो जीव आमचें तें वाळटा हें एका दिसाचें कार्य न्ही आमचें तें उणेपण आसा मोगाच्या भाव भयणीनो पूण आमी जेजू तें आयल्या वेळार ताच्या उतरांत आयल्या वेळार आमी संपूर्ण जाता कित्याक आमी तें असंपूर्ण म्हजें तें असंपूर्णता आसा हांव कितें म्हळ्यार पातकी न्ही गी उणेपण म्हजें तें खोटेपण आसा तें चिंतचें न्ही जेजून म्हजे खातीर कितें केलां तें हांवें पळोवचें जेजून म्हजे खातीर कितें करन संपयलां मोगाच्या भाव भयणीनो तें हांवें पळोवचें तांतू संतोश पावचें खंडीत जावन म्हाकाच हांव पळयन जाल्यार म्हजें तें उणेपण आसलें म्हाका दिसूंक पुरो पूण तेंत पळयता जाल्यार हांव कितें जाता हांव आनीक उणो जावन येता पूण हांवें जेजूक पळयल्ल्या शिवाय हांव उणो जाल्यार प्रेजना सांव पावलो म्हणटा सांव जुआंव बाप्तिस्तान तेंच म्हळें ताणें म्हजें तें वाडत वचो जाय हांवें ल्हान जावन वचो जाय वय हांवें कित्याक ल्हान जाय जे जेजू म्हजें तें वाडोवंक जर तर हांव ल्हान जाता आनी जेजूक म्हजें तें वाडोवंक सोडना तेन्ना कांयच प्रयोजन ना हांव ल्हान जावन हांव आनीक सकला देंवता फोंडाक पडटा हांवें ल्हान जाय जें म्हजें चिंतपाक म्हजी चिंतपा एक हांवें सोडी जाय देवाचें चिंता आपूं म्हजें तें हांवें बरी जाय जेजूचें उतार म्हजें तें हांवें बरी जाय आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल हांवें जियेत आसतना तो जेजू म्हजें तें वाडोवन वता तेन्ना सांव पावलो बरी हांवूय सांगूंक शकता आतां जाल्यार हांव न्ही क्रिस्तूच म्हजें तें जियेता आतां जाल्यार हांव न्ही क्रिस्तूच हांव जियेता थंय म्हणटा आतां जाल्यार वय पयलें क्रिस्त जिवन नातलो आमी जाणा सावल आसलो कसो पावलो जालो वय मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें जावन आसा तें ताजेरच आमी पळोवन रावचें हांवें कितें जावंक देवान म्हाका आपोवणें दिलां कितें जावंक देवान म्हाका ताचें उतार दिलां कितें जावंक म्हाका जेजून कुर्सार आपणाच्या जिवाची बली भेटोवन पुना जिवन जावन मरणाचो ताणें नाश केला कितें जावंक हांव देवाचो भुरगो जालां
आनी कितें जावंक देवान म्हाका आपोवणें दिलां हें हांवें मानून घेवचें. तो एकच इरादो म्हज्या मतीन हांवें काळजांत दवरनो. केन्ना हांव जियेतां तेन्ना म्हजें कितें हांव सदांच म्हज्या जिणेंत देवाच्या उतरांक हांव मान दितां. आनी म्हज्या मतींत येवचें संवसाराचें चिंताप, भियाचें चिंताप आनी संवसाराच्या उतरांत नकारात्मक चिन्नांनी कितें प्रभाव म्हज्या मतींत घाला तो एकच भायर काडटा हांव. भायर काडून देवाचें उतार म्हज्या काळजांत मतींत आत्म्यांत भरोवन हांव त्या प्रमाणे जियेतां. आनी देवाच्या उतरान सांगल्या बरवीं आत्म्या प्रमाणे चला, आत्म्या प्रमाणे चला, आत्म्या प्रमाणे चला म्हळ्यार आत्मो आमकां सांगता देवाचें उतार कितें म्हणून. आत्मो आमकां सांगता देवाच्या उतरा प्रमाणे कशें जियोचें म्हणून. आत्मो आमकां सांगता कुडीचेर तूं ताकाच तूं ध्यान दिनाका, तुज्या मोतीकच ध्यान दिनाका, तुजे पंचेंद्रिय कितें सांगतात ताका तूं ध्यान दिनाका, उतरांक ध्यान दी. तेन्ना तुजो उतार परत 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 उसारन नियाळचे मुखांत आमकां आमचो भावार्थ वाडटा. आमचो भावार्थ वाडटा मोगाच्या भावा भयणीनो. भावार्थी आमी जाता आनी भावार्थान वाडोवन देवाचें उतार म्हज्या जिवितांत सदांच तें धर म्हणून म्हाका दिसता आसतना हांव आनेकल्याक उजवाड दिवचो व्यक्ती जाता, आनेकल्याक जिवीत दिवचो व्यक्ती जाता. कित्याक देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तें म्हाका दिलां आनी हांव आनेकल्याक जिवीत दिवचो व्यक्ती जाता. ताजें तें आसलो काळोख, संवसाराचो काळोख कांड उडोवंक हांव शकता. म्हज्या उतरां निमती, म्हज्या चिन्ना निमती, म्हज्या करण्या निमती, म्हज्या जिणे निमती आनेकल्याच्या जिणेंत आसलो काळोख हांव काडून उडोवंक शकता. असले वर्ते मिसांव मोगाच्या भावा भयणीनो देवान आमकां हर एकल्याक दिला. आमी कितले बागी. देखून सदांच आमी देवाक अर्गां दिवया ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां दिल्ल्या पासून. सदांच आमी देवाक अर्गां दिवया ताचें उतार जिवें क्रियात्मक आनी खरें जावन आसचें आमकां ताणें दिल्ल्या पासून. सदांच आमी देवाक अर्गां दिवया. जायत्या रितींनी हे देवाचें उतार आयकुनचे भागी आमकां मेळ्ळेल्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी हर एका एवकरिस्ताच्या संभ्रमांत त्या बलिदान संभ्रमांत भाग घेता आसतना थंयसरी देवाचें उतार आमकां आयकूंक मेळटा, नियाळ मेळटा आनी आमकां पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत आसा. माध्यमा मुखांत देवाचें उतार आमकां आयकूंक आनी नियाळूंक मेळटा. हाका आमी चड आनी चड चीत दिवया आनी त्या विशयांत आमी नियाळ करया मोगाच्या भावा भयणीनो. हे आत्मीक दूद हर एका दिसा हर एका घडी आमी पिये जंय म्हणलें सत आमी उडास दवरया. हर एक दिसा आमकां विचारया आज हांवें आत्मीक दूद पियेलां गी ना, आज हांव आत्मीक दूद आपुट्ट आत्मीक दूद हांवें पियेलां गी ना. पियोना जाल्यार तें इल्लें पियेता. कित्याक त्या वेळा बाच्यावेचे जिणेंत हांव वाडटा. बाच्यावेचे जिणेंत देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत म्हजी सोडवण केल्ली तुवें म्हाका अनुभव करूंक हांव शकता आनी तें म्हज्या जिणेंत कार्यरुपाक आयिल्लें हांव पळोवंक शकता. आनी हाचे मुखांत पेलो कोणी खंयच्याय रितीच्या बांदपासांत आसा ताका हांवें देवाच्या उतरांच्या त्या प्रेरणा मुखांत त्या उतरां मुखांत ताकाय हांवें ताजोय काळोख पयस करूंक जाता. ताकाय बाच्यावेच्या जिणेंत वाडोवंक हांव एक प्रेरण जाता, आदार जाता. तेंच भाग देवान आमकां आनी तेंच आपोवणें देवान आमकां दिलां आसता मोगाच्या भावा भयणीनो. ह्या खातीर सदांच आमी देवाक अर्गां दिवया आनी खंडीत जावन आमी सक्कडी एका देवाचीं भुरगीं आमा सोमेस्तांचो सोडवणदार एकलोच जेजू क्रिस्त आनी आमकां सर्वांक देवान एकूच आत्मो पवित्र आत्मो दिला. त्याच त्रियेक देवाच्या सहवासान भरलेलें जिवीत जियोवन आमी सक्कड देवाच्या नांवाक महिमा दिवचें तसलें व्यक्ती जावन जियोंक शकतले हांव. तशेंच जावंक देवान आमकां आपोवणें दिल्ल्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. मागणें आमी करया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, हो थोडो वेळ तुज्या उतरा विशयान नियाळ करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत हांव अर्गां दिता. मोगाळा बापा, तुजें उतार जावन आसा अपुट्ट आत्मीक दूद. मोगाळा बापा, तुजें उतार जावन आसा अपुट्ट आत्मीक दूद. शारिरीक दूद न्ही तें, आत्मीक दूद आनी अपुट्ट. तातूंत कसलेंच मेळ्ळें आनी वायट ना. तें आमच्या आत्म्याक बाधा करिना. तें अपुट्ट जावन आसा आनी शारिरीक न्ही आत्मीक आनी तें दूद बरें खाण जावन आसा. तर हें खाण सदांच आमकां सेवंक तुवें फावो केलां. आमी केवल मोगाळ बापा तुजें उतार आयकतले मात जायनासतना आयकोन एका कानांत आयकोन एका कानांत सोडटले जायनासतना तें उताराचो गूढ अर्थ कितें म्हणून आमी समजोवचें व्यक्ती.
सबार संगती विशयांत आमी समजूंक स्टडी करूंक प्रयत्न करता, नियाळ करूंक प्रयत्न करता. संवसारी संगती तुजें उतार कितें सांगता त्या उतरांचोय गूढ अर्थ कितें म्हणून लजे नासतना, दाक्षे नासतना एकामेका थंय विचारन. आमकां तुवें दिल्ले म्हणयारी आसात, जायते म्हणयारी आसात, तांचे लागीं विचारन आमी त्या उतरांचो गूढ अर्थ कितें म्हूण समजून तें उतर आमचें तें खरें जाल्लें आमी पळोवन बाजावाचे जिणेंत दीस पडटें वाडचें भाग आमचें जावं दी. आनी खंडीत जावन अशें आमी केल्ल्या वेळार आमकां भोगतलें गे देवान सगळें आमचे खातीर केलां. म्हाका कळीत नासलें, देवान सगळें म्हजे खातीर केलां, आज म्हाका कळ्ळें. देखून देवा कितलीं अर्गां दिल्यार पळोवचीं तसलें जावंक पावतलें आमचें भोगप. तर तुज्या उतरार आमकां मोगाचें जावं दी, तुजे उतार आमकां सर्वस्व जावं दी, आनी तुजे उतार आमकां वाट जावं दी, तुजे उतारच आमचें जिवीत जावं दी. आनी अशें मोगळा बापा आमी सदांच तुजीं खरीं भुरगीं जावन जियोवचें भाग आमचें जावं. आनी असलें वर्तें भाग तुवें आमकां येदोळच दिवन जालां आसता तें आमी सदांच मोतीन दवरून सदांच त्या विशयांत नियाळ करन आमी तुका सदांच निरंतरी अर्गां दिवची परजा जावन जियोवच्याक आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आपोवणें दिल्ल्याक आमी तुका काळजांत थावन अर्गां दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.